नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। अर्थमंत्र्याचे बुस्टर डोसाक मुख्यमंत्र्याचो बुस्टर कॉर्पोरेट टॅक्स थाकायेन उत्पादक उद्देगाक वाव बँक विलिनीकरणान रीण पुरवण सुदारतली जीएसटी भरपायेचेर गोय मागतले मुजतवाड। आरबीआयचे पीएमसी बँकेचेर अकस्मात निर्बंध लोक काचाबूल बँकेच्या ब्रांचांनी गिट्ट्यो 6 महिन्यान अकाउंटांतल्यान एकदाच चडांत चड 1000 विड्रॉवल लोकांचे हाल। प्रायव्हेट सेक्युरिटी एजन्सी गृह मंत्रालयाच्या स्कॅनरा खाला सेक्युरिटी एजन्सीक नॅशनल पोर्टल लॉन्च लायसन्सिंग सक्ती सगळ्या राज्यांनी लागू सेक्युरिटी गार्डाचे पुलीस व्हेरिफिकेशन। पणजे पीडीए एनजीपीडीएतल्यान काढून ग्रेटर पणजेन पीडीए घालपाची तयारी बाबू श्रावला टीसीपी बोर्ड मिटिंगेक कसिनो पणजेतल्यान काढूंक चल्ल्या यत्न 3 दिसान इन्स्पेक्शन। केंद्रान नेमिल्ल्या समितीन मायनिंगाचेर केल्ल्या शिफारशी प्रमाण गोय सरकारान करचे काम गोवा मायनिंग फ्रंटाची मागणी 184तली ऑप्शना वरवीं चालू जावं येता 124 लिजा। गोंयान ब्रिटीश टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणात हाडपी थॉमस कूक सोंपली टुरिझमाक मोठो धक्को सिजनान हाडटाले 1.5 लाख ब्रिटीश टुरिस्ट जाळवणदारांक हुस्को सरकारान बेगीन पावलां उखलची। गोंयान मोर्चे न्यूड पार्टी जाता म्हणटा ती खबर फट सोशल मिडियाचेर पोस्टर सर्क्युलेट जाता तो खंय फेक मुख्यमंत्र्यान चालू केल्या चौकशी। आणि नॅशनल गेम्साच्या आयोजनाचे काम नेटान गेम्साची तंत्रिकी समिती सातिस्वेत केंद्राकडेन गोंयान मागला आयोजनाचो 50% खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चराक 70 कोटी। अर्थमंत्र्यान जाहीर केल्ल्या बुस्टर डोसाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो बुस्टर कॉर्पोरेट टॅक्सान थाकाय दिल्ल्यान उत्पादन उद्देगाक वाव मेळटलो। बँकाचे विलिनीकरणाक लागून उद्देगांक रीण पुरवण वाडटली। दुसरे वटेन गोय सरकारूय जीएसटी लुकसाण भरपायेचेर आनी 3 वर्सां मुजतवाड मागता। केंद्र आनी राज्य सरकार रोजगार निर्मितीचेर काम करता म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। सरकारी खात्यांनी पोस्ट क्लियर केल्यात ते खंय 5 वर्सांचे गरजे प्रमाण भरतले। मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीच्या बाबतीत नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी हांच्या बाबतीत वो 25%च्या वयल्यान तो 15%चेर हाडलो। ताज्या खातीरय बी हो खुबसो बेनिफिट्स जो आसा हो जे नवीन कंपनीज येवपाचो विशेष करून आमी तुया पठाराची आमची इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटीज जी येता थंयसर येवपाक खरो म्हणजे हेजो बेनिफिट जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात आमकां जातलो। दुसरी गोश्ट आमी सगळ्यो CSR कंपनी आपलो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स वो वेगवेगळ्या विशयाचेर 2% हो आपलो स्पेंड करता। तर फर्स्ट टायम त्याचो स्कोप वायडन करून तांच्यांनी म्हटलां की रिसर्च सेक्टरान घातल्यार जाता। म्हणजे एखादी कंपनी आपलो एखादो प्रॉडक्ट जर तयार करता फॉर एग्जाम्पल जर सांगपाचें जाल्यार आसत सोप मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी जर आसत आनी ती सोप तयार करता आसत जाल्यार ताणें सेम म्हणजे केमिकल इंजिनियरींग किंवा इंजिनियरींग हितूर आसत तोच सोप तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग करपाचो रिसर्च करपाक त्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशना खातीर तो फंड जो आसा हो स्पेंड करपाक जाता। हॉटेल इंडस्ट्रीसान जो 28% आशिल्लो तो 18%चेर ते 12%चेर हाडलो गेलो आनी हेणे करून जे टुरिझम इंडस्ट्री खातीर मोठ्या प्रमाणात बूस्ट दिलो वयतलो। 3 वर्सां जी आसा पळय न्ही फायनान्स कमिशनाक आमी रिक्वेस्ट केला की अनदर 3 इयर्स हे एनहान्स जावचे जो पर्यंत स्टेबलायज जायना तो पर्यंत एनहान्स जावप अत्यंत गरजेचें। त्या 2+3 मॅनपॉवर कितली रिक्वायरमेंट आसा हाजो विचार करून मॅनपॉवर ही घेतली वयतली। आरबीआयन पीएमसी बँकेचेर अकस्मात निर्बंध घाल्ल्यान लोक काचाबूल ब्रांचींनी घिट्ट्यो गोंयानूय बँकाच्यो शाखो आनी लाखांनी खातेदाराक आरबीआयचे निर्बंधा प्रमाण बँकेतल्या खंयच्याच अकाउंटांतल्यान 6 म्हयन्यान चडांत चड एकदाच फक्त 1000 रुपयाच काडपाक मेळटले। फुडले 6 म्हयने हे निर्बंध गोंयचे अधिकारी म्हणटात तांकांय आदी कांयच खंय कल्पना दिवंक नाशिल्ली। हेर राज्यांनी पीएमसीचे खातेधारकांचेर होच कलकल। They are saying for 6 months you can withdraw only 1,000 rupees.
Is 1,000 enough in today's world to survive? That is for 6 months. The Modis and all that thing, they just take frauds of crores and crores of rupees, and overnight they can flee the country. But every time a common people like us, we have to suffer. Why we have to suffer for everything? We pay our income tax, we pay all the road tax and everything. हमने आकर मैनेजर के सामने कल डिपॉजिट किया पूरा। उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला कि भाई अभी मत डिपॉजिट करो, कुछ मत करो, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है। हमने पूरा डिपॉजिट किया, राजा आए तो ऐसे अभी एक पैसा देने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग बहुत परेशान है, अभी करे तो करेगा क्या? ऑर्बन जाला तशेंच आमी आतां चिंतताले ऑर्बन मंच जातले PMC कडेन आनी ऑर्बन बरी जातली। हे व्हडले फ्रॉड जाले PMC लोकांनी खंयचे बँकेन विश्वास दवरपाचो? Even we can't remove the savings account also, we can't remove the money from 6 months that. Not about the FD, let it be. Savings we can't remove that. No, yesterday you phoned me. Yeah, yesterday I deposited. Then up till yesterday evening it is everything is okay. Today morning we got the news like. आता आमचं सगळं क्लिअर येऊ ना. आता आपलं इतके द्यायला मिळेल की मुका तो या लागलो ना. आयच्या. These are now facing the customer because customer want it is small amounts. They make it for 1,000. They make it withdraw. 1,000. This morning 1,000 is proper also. So for that, they are going to the emergency solution. So let's see today what about they will give some solutions. PMC Bank was supposed to be a very good bank because it has a good reputation for quite some time. It was giving very good interest. But all of a sudden, किती झाले काहीच समजना. RBI has come out with this regulatory. That way it is come out of a jolt, sudden. And only you cannot blame government also. There are many other reasons. Basically, this bank has helped me. This bank has helped me a lot. It has helped me in my business. It has helped me to grow my business over the last 6 years. And today, though the bank is in trouble, it is my duty now. I have decided that I am going to continue banking with PMC, and I hope this all blows over. The bank supported me in my time of need, and today I will be supporting my bank. I am with my bank till all this blows over. And मोदी सरकार लोकांक सोयऱ्या त्रासान घालून भायर सरला आनी उठला. कित्याक वयता थिंगा बँकी ह्यो लॉस करून उडयता. ते मातशे लोकांनी फुडें सरून आनी तेका क्वेश्चन करून तेका जाय तें विचारपाचें आहा. आनी आमी नको आमचो आतां फ्युचर कसो जातलो पळय तो. आज हांगा लोकांक फटयल्यात, पळोवंक शकता लोकांक लायनी कश्यो लागल्या त्यो. लोकांले हांगा कश्टांचो पयसो एक वाटेन गव्हर्मेंट सांगता मेक इन इंडिया स्टार्टअप करता, बिजनेस स्टार्ट करपाक. आमी हांगा लोन घेतिल्लो आशिल्लो, लोन घेऊन बिझनेस स्टार्ट केला, कष्टा पयसो घालून आज आमचे पयशे हांगा ब्लॉक जावन उरले आतां. म्हापसा अर्बन बँक PMC बँकेत विलीन करपाचे संचालक मंडळान हालींच थारायिल्ले. तशे दिशेन यत्न जावचे म्हूण थारावूय जाल्लो. मात आतां PMCचेरूच RBIचे निर्बंध. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हापसा अर्बनाचेरूय उपाय काडूंक RBI कडेनूय उलोवप जाला. म्हापसा अर्बनात पयशे उरल्या, म्हाजेय उरल्या. आता तेका शेवटी इट इज RBIची गायडलायन. तेका कोण कांयच करूं शकना. आमचो चल्ला RBI कडेन उलोवप सुरू आसा. फाटलेय फावटी RBIचे ऑफिसर तांचे कडेन आमी उलयताले. तितूंतल्यान कितें तरी सोल्युशन आमी गव्हर्मेंट म्हणून काडपाची आमची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशभरातल्यो प्रायव्हेट सेक्युरिटी एजन्सी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या स्कॅनराखाला. मंगळारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान प्रायव्हेट सेक्युरिटी एजन्सीचे नॅशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च केले. सगळ्या भाषांनी हे पोर्टल चलतले. प्रत्येक राज्याक लायसन्स सेक्युरिटी एजन्सी विशीं जागृताय करची पडटली म्हूण शाह उलयला. पोर्टलाचेर सेक्युरिटी एजन्सी आनी ते एजन्सीचे प्रत्येक सेक्युरिटी गार्डाचो फाटभूंय कळटली. ह्या देशाची 24% सुरक्षा पुलीस जाल्यार 76% सेक्युरिटी गार्ड आनी एजन्सी सांबाळटात. सेक्युरिटी गार्डांचो आंकडो सादारण 90 लाखां म्हऱ्यान. ह्यो एजन्सी जितल्यो विश्वासू तितली ह्या मळार वेवसाय आनी रोजगाराक वाव वाडटलो. हो आंकडो 3 कोटी मेरेन वाडूं येता म्हूण गृहमंत्री उलयला. गार्ड एजेंसीज और लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज ने निजी एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता इस क्षेत्र में खड़ी करना चाहिए. 90 लाख का आंकड़ा कुछ नहीं है. ये लगभग 2-3 करोड़ लोगों को मिनिमम रोजगारी देने का पोटेंशियल रखने वाला क्षेत्र है. सगळी राज्यां ह्या पोर्टलाक जोडल्यात. फुडल्या 3 महिन्यां भितर प्रत्येक प्रादेशीक भाशेंत हे पोर्टल चलतले. राज्य सरकारांकूय जागृती विशीं वावर करचो पडटलो. मैं स्वयं राज्य के सभी मुख्यमंत्री को कहने वाला हूं कि एक एडवर्टाइज कैंपेन लॉन्च कर लाइसेंस एजेंसी को ही लोग भरोसा करें, इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना है. कंपन्यांक, सेक्युरिटी गार्डांक सरकाराच्यो किमान पगार, हेल्थ इन्शुरन्स, हेल्थ चेकअप, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन स्किमी लागू करच्यो पडटल्यो.
जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके वेलफेयर की भी चिंता करनी चाहिए। मिनिमम वेज, उसके हेल्थ चेकअप और हेल्थ की सुविधाओं में अब सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिलता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कार्ड जिनके पास होता ही होता है। ये सारी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी आपने एक दृष्टि से देखना चाहिए। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्रान नेमिल्ले समितीन मायनिंगा विशीं केल्ल्या शिफारशी प्रमाण गोंय सरकारान काम सुरू करचें म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मागणी। केंद्रीय कण खात्याचो अतिरिक्त सचिव राजेश्वर रावाच्या अध्यक्षतेखाला ही समिती नेमिल्ली। कमिटीच्या रिपोर्टा प्रमाण गोयच्या मायनिंग लिजाचो प्रास 2020 सोंपता। 184 मायनिंग लिजा वैध आसात। ऑक्शना वरवीं खंय 124 लिजा चालू जावंक शकता। राजेश्वर रावान रिकमेंडेशन दिला की बेगीन ऑक्शन करा म्हणून। आमचो स्टँड तेन्नापासून तोच आशिल्लो की तुम्ही ऑक्शन करा किंवा कॉर्पोरेशन करा, पूण ह्यो मायनी सुरू करात। 124 लिजां जी आसा ती म्हणजे बाकीची लिजां जी आसा सुप्रीम कोर्टाचे मॅटर आहा ते वेगळो लीज, बाकीची लिजां आहा ती तरी सुरू करात म्हणून। ह्याच अनुशंगान हांव फक्त चीफ मिनिस्टर इतलेच परत रिक्वेस्ट करता की आतां तरी बेगीन सुरू करचें ऑक्शन कंप्लीट करून। आनी हे जे कोण एक्झिस्टींग आमचे लोक काम करताले थंय, जे आमचे ट्रक आसात आतां मायनिंग डिपेंडंट बेकार जाल्ले आसात, तांकां पयलीं थंय एंगेज करचें सेम टर्म्स एंड कंडिशनाचेर। आनी हे बेगीन डिसिजन घेवचें। तेंच्यांनी सांगलां की डिसेंबर पर्यंत सुरू करपाक तांकां हें आसा म्हणून, कारण ते ऑलरेडी ह्यो मायनी सुरू करपाक लीज 2020 पर्यंत आसा, मार्च पर्यंत आसा। कंटिन्यू करपाचें की ना ते 2020 ठरतलें ऑक्शन जातकच। तो पर्यंत तरी चालू करपाक मेळटालें, तो पर्यंत थंय कितें माल आसा तो काडपाक मेळटालो, थंय तो पर्यंत जें कितें थंय मटेरियल ते ट्रान्सफर करपाक मेळटालें, तें कित्याक करूंक ना हो प्रश्न आसा। म्हणजे ह्या सरकाराक अजूनय विचार करपाची गरज आसा की मायनी मातशी स्टडी करात, अभ्यास करात, बाबा मायनी कश्यो सुरू करपाक मेळटा। पणजे पीडीए एनजीपीडीएंतल्यान काडून ग्रेटर पणजे पीडीएन घालपाची तयारी। बाबूश टीसीपी बोर्ड मिटिंगेक रावला। पणजेचो आमदार बाबू स्वता मिडिया कडेन उलयलो। स्मार्ट सिटीचो अध्यक्ष खंय मुख्यमंत्री आसूंक जाय। स्मार्ट सिटीच्या सीओन ह्या फुडें कसलेंय काम करतना महापालिकेक विचारचें अशें खंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां। मायकल म्हणटा कसिनोचे शिफ्टिंगान 3 दिसान सायट इन्स्पेक्शन जातलें, मात कसिनो खंय न्हयनूच उरतले। Panjim will be part of the greater Panjim group. See, last time what has happened? Panjim, Padika did not give Panjim to me because he was MLA. So he preferred it to be handed over to Michael. And he was afraid that those people basically will be in direct contact. So since I am the MLA of Panjim PDF will become the planning area. There is no question. We are waiting for a meeting for TCP board. It is a procedure that has got to be followed. We will be going for inspection with Chief Minister of ongoing projects as far as the smart cities is concerned. Then CM has told the CEO of the smart city basically anything as far as Panjim is anything to be done in Panjim, he should take the prior permission from the CCP. CM said that we will form a new committee under the chairmanship of the Honorable Chief Minister. Chief Minister will also be present. Of the project which has already been completed and the projects which are on the first earlier the Chief Secretary was the chairman of the committee. Now here we suggested Chief Minister should be the chairman and Chief Minister will be the chairman. Michael has said that Captain of Ports basically will go around and see where these casinos can be shifted around the other side in his constituency. कसिनो शिफ्ट करपा विशीं 3 दिसांत सायट इन्स्पेक्शन जातलें। सप्तका भितर आपले कडेन रिपोर्ट येतलो म्हूण आमदार मंत्री मायकल सांगता। The Captain of Port will inspect. I will tell him to move the file. The next 2 days he should do the inspection and give us the report. But as per the request of the Honorable MLA of Panjim, Babush Mansara, we are looking at the possibility of alternate location. So now one ship has agreed to move. So we are going to see that place, identify the place and we'll give him the place, let him go. Our constituency is a tourism constituency. We are not taking any casino in our constituency. It will be in the river only. It will be welcomed there. It will be in the river. It's not coming in my constituency inside. But if it is going to benefit our constituency, why it should not benefit? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।
बीच चॅक पॉलिसी लागू करपाचेर एनजीटीन 13 सप्टेंबराक दिल्ले स्टे ऑर दी आड गोय सरकार हायकोर्टान वेगळी याचिका घालपाच्यो हालचाली करता. शेकवाल्यांचे वेलफेअर सोसायटीन घाल्ले याचिकेचेर सुनावणे वेळार ॲडव्होकेट जनरलान खंडपीठाक हे सांगला. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायल जाय मेरेन स्टे उरतली म्हूण एनजीटीन स्पश्ट केला. ॲडव्होकेट जनरलाचे निवेदना उपरांत हायकोर्टान शेकवाल्यांची केस सोमारा दवरल्या. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. नव्या मोटर वाहन कायद्याप्रमाण लागू केल्ली फायन उणी जावची ना. ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग लायसन नासतना गाडी चलोवपाच्या केशींनी फायन कमी करूंक कांयच फायदो ना. मात आमी लोकां खातीर बॅलन्स निर्णय घेतले म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयला. ज्या राज्यांनी फायन कमी केल्यात ते खंय आतां ताचेर परत विचार करतात. सांखळे रवींद्र भवनात रस्तो सुरक्षा सप्तकाची कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर उलयलो. इम्प्लिमेंट करताना ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग आमकां लिव्हरेज ना रेड्यूस करपाक जे 1000 फायन आसा पिलोलो कोण सापडल्यार 10,000 फायन आसतली. लायसन्स नासतना जे 5,000 केला ते 5,000 उरतले. हितून आमकां लिव्हरेज ना. आनी हेर जे कडेन थोडे स्टेटीन लोअर केला आमची चर्चा चालू आसा. रिसंटली हांव गुजराताक गेला तेन्ना थिंगा ऑफिशियल्सां कडेन डिस्कस केले. बॉम्बे गेला तेन्ना डिस्कस केले. थोडे कडेन त्यांनी रेड्यूस केला पण तेंकाय आता परत विचार येता. शुड बी स्ट्रिक्ट, शुड बी नॉट स्ट्रिक्ट. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आय विल टेक अ व्हेरी बॅलन्स डिसिजन. म्हाका आमचे गोंयकार जाय रोडार डिसिप्लीन तेंचे मनान धरून गाडी चलोवपाचे. येता ते कांय दिसांनी खंय सगळ्याक ट्रॅफिक अवेअरनेस कार्यावळी जातल्यो. म्हाका रोडार टोटल डिसिप्लीन जाय. आनी तुमी पळयतले येता ते दिसांनी हे जे अवेअरनेस प्रोग्राम काय बरे नाटकुले सुद्धा हांगा आमच्या भुरग्यांनी परफॉर्मन्स दाखयले. असले अवेअरनेस करपा खातीर आमी आख्ख्या गोंयान प्रोग्राम घडोवन हाडटले. सगळे एडिटींग हांव सांगपाक सोदतां, इन युअर रिस्पेक्टीव ऑफिस इन युअर ज्युरिस्डिक्शन you have to organize more such program because without awareness nothing will go to the people, nothing will happen on the ground. गोयचे भुरगे कामा धंद्याक फॉरेनात वचचे न्ही अशें दिसता आसत जाल्यार गोंयकारांनी सरकाराचे प्रकल्प आडावचे न्ही. रोजगार निर्मितीक खंय संद दिवची. एक सायडी आमी कंप्लेन करता आमचे भुरगे गोंय सोडून गोंयचे भायर वचपा पडटा एम्प्लॉयमेंटा खातीर. एक सायडी आमी कंप्लेन करता दे आर गोईंग अब्रॉड फॉर जॉब्स. Why will they not go? Where is the opportunity here? But it is you, the people, who have to give the government a chance and opportunity to allow investment, to allow the good things to come. Don't punish the good project. Don't punish visionary things being introduced in Goa. येता तितले नाकारता, हे बरे येता तितले आमी ना म्हणटा. मागीर प्रोजेक्ट कशे येतले, इकॉनॉमिक एक्टिविटी कशे जातले, इंडस्ट्रियलायझेशन कशे जातले आनी प्रगती कशी जातली. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. सगळ्यात जुनी ब्रिटीश ट्रॅव्हल एजन्सी थॉमस कूक कंपनी गोंयानूय बंद जाली. गोंयच्या टुरिझमाक खासा करून ब्रिटीश चार्टर टुरिझमाक मोठो धपको. गजाल मुख्यमंत्र्याकूय मान्य आसा. गोंयान सप्तकाक 2,000 सिजनान 1.5 लाख ब्रिटीश टुरिस्ट हाडपी थॉमस कूक गोंयच्या पर्यटनाच्या बेशिस्तीक लागून आयची परिस्थिती आयल्या म्हूण हे मळावेले जाळवणदार म्हणटात. शिस्त लावंक सरकारान पावलां उखलूंक जाय. सगळ्यात जुनी आणि फामाद थॉमस कूक कंपनी गोंयांतूय बंद जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचेर मोठो परिणाम. फाटली 30 वर्सां जाली ही कंपनी गोवा टुरिझमाक ब्रिटीश चार्टर्ड टुरिस्ट हाडटाली. हे स्पेंडिंग टुरिस्ट सादारण 14 ते 21 दीस गोंयांत रावताले. तूं म्हणटा त्या विशयाचेर आमकां थोडोसो इफेक्ट ऑफकोर्स एखादी जेन्ना मेजर कंपनी जेन्ना शटडावन करता तेन्ना ताचो थोडोसो इफेक्ट जो आसा तो आमचेर जातलो. आमचो प्रयत्न चल्ला. वी आर डुईंग द टाय अप विथ द अदर कंपनीज ऑल्सो. Thomas Cook, which brings a lot of tourists as a travel agent to Goa, has shut down. It's a very bad news for Goa and Goans, especially from the tourism industry. And I feel that a new travel agent should replace him immediately, because that space which is there for the tourists to come in, will remain vacant otherwise. TTAGचो अध्यक्ष सावियो मासाईज गोंयांतले हॉटेलवाले आणि रेस्टॉरंटवाल्यांक हुस्को सरकारान खंय बेगीन पावलां उखलची. Today we had a meeting with the tourism secretary and Air India, GTDC, managing director and others, director of tourism,
and we gave them a number of options. We were looking at getting other airlines to come, looking at increasing the capacity of the aircraft. They should come with bigger aircraft, and we're looking at various other alternatives. Today we had another setback when we heard that Thomson are not able to get a slot which has been allotted to them for the last many years. Thomson, each aircraft brings in around 300 passengers, and unless this problem is sorted out between the Navy and the Airport Authority of India, we might have Thomson also pulling out from Goa. Thomas Cook ही सारखी वर्ल्ड ओल्डस्ट एंड बिगस्ट टूर कंपनी जी बंद जाली कालच्यान गोंय येवपाचे ही एक सामकी बॅड न्यूज गोंयकारांक आमकां आनी हे खातीर आतां नेक्स्ट जी डॅमेज जाली तेजेर ती कित्याक जाली कित करून जाली तेजी कारणां जायतीं आहात जे कोण गोंया येवपाचो ब्रिटिशर आहा ते केशेय भाशेन गोंया हाडपाचो कित्याक ब्रिटीश ट्युरिस्ट हो एकदम गरजेचो तो खंयच्याय बारांनी पियेता शेकान पियेता कोप मारपाक जाय जाल्यार जेयता वो टॅक्स युजार करता हो ट्युरिस्ट आनी हो ट्युरिस्ट तरी बंद जालो जाल्यार गोंया भरपूर दुकोळ येवपाचो आहा. So what we need from the government is also to directly intervene and to help this guests who have already paid, booked the hotels and flights to come to Goa, because you talk about 60,000 people. When they bring around 600 people in a week, it's a big amount of people, and these are directly helping the small hotels and local people. गोंयांत सगळ्यांत चड फॉरेन टुरिस्ट रशियन उपरांत आंकडो ब्रिटिशांचो. थॉमस कुकाच्या संकटान नेमको ह्याच आंकड्याक मार बसला. गोंयचे टुरिजमात दुष्काळांत 13वो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोर्जे निवड पार्टी जाता म्हणटा ती गजाल खरी न्ही. असली पार्टी जाता म्हूण सोशल मिडियाचेर एक पोस्टर सर्क्युलेट जाता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री बाबू आनी कळंगूटचे कोस्टल बेल्टांतले मंत्री आमदार मायकल लोबो तिगांनी खबर न्हयकारल्या. कोण तरी खंय गोंयचें नांव बदनाम करता. मुख्यमंत्र्यान चवकशी करूंक सुरवात केल्या. पार्टी न्यूड पार्टी ते कोण फेक न्यूज आसता तेजो कोण इन्क्वायरी चालू आनी कोण मेळना तांकां मोबायल नंबर तेजे कांय मेळना चालू आनी कांय ना आमी थंय सोडटले अशें कितें करीतालो गोंयचें नांव पिड्यार करीतालो कसली पार्टी चलता तेजे हांव सिरियस आसा सारको अशें कितें आसा तुमकां कितें रिपोर्ट मेळटालो सांगा घालया तेजेर समजोच. अरे म्यूट पार्टी जो व्हायरल जाला म्हाका मेळ्ळो पळय न्ही तुमच्याच एका रिपोर्टरान म्हाका धाडलो हांवें समजो DGPक धाडलो तेन्नाच आनी ताजेर ऑलरेडी एक्शन घेवपाकूय सुरू केला. एकटो आमी लोकेटूय केला खंय केला तें सांगना आतां. Somebody has planted this, has downloaded some photograph from the internet and created some sort of a party scene and has posted it on the net to show Goa in a different format. Means the destination Goa is being targeted. Destination Goa is being shown in a wrong way, in a manner in which vulgarity, woman is shown in a very bad. We respect woman. They cannot be shown in that portrait. So according to me, it could be an inside hand, it could be an outside hand. Somebody who is against the government may have done it, or somebody who is against the state, because we are flourishing, we are getting so many tourists, they must be doing it. मडगावच्या होलसेल नुस्तेकारांनी रिटेल नुस्तें विकप बंद करचें म्हूण रिटेल नुस्तें विकतल्या नुस्तेकारांनी इशू परत ताणून धरला. मंगळारा सकाळी रिटेल नुस्तेकारांनी होलसेल मार्केटान वचून बोवाळ केलो. बरोच वेळ मार्केटान तणाव. होलसेलर रिटेल नुस्तें विकतात, रिटेलवाल्यांचो धंदो बसता. सकाळी 9 म्हळ्यार होलसेल मार्केट बंद करचें म्हूण रिटेलवाल्यांची मागणी. SGPDAचो खंय मार्केटाचेर कांयच कंट्रोल ना, सगळी अंधाधुंदी. मडगावच्या होलसेल मार्केटात रिटेल नुस्तेकारांनी घुसून रिटेल नुस्तें विकतल्या होलसेल नुस्तेकारांकडेन वाद घालो. वातावरण बरेच तापले. बाजारात लोक
बाजारात 10 पैंगी नुस्तें विकताय. होलसेल मार्केटात नुस्तें विकिल्ल्यान रिटेलवाल्यांचो धंदो बसता. सकाळी 9 मेरेन खंय होलसेल मार्केट बंद करपाचे. ल्हान विकताय, 1 किलो विकताय, अर्द किलो पासून विकताय आनी वयल्या तेंगे तागडी पासून ते सारकी नाय तरी आसतना विकताय ते अर्द किलो विकताय, 1 किलो विकताय. दिसभर आज सकाळ 3 येताय न्ही सांजे 9 वर पासून आसताय. SGPDAचो सध्या मार्केटाचेर कांयच कंट्रोल ना. सगळी अंधाधुंदी. एक काही हकना बाबा. एक बॉक्स 3-4 सांगता सांजे सकाळी सांजे 10 घार पावताय बाबा. बोवाळ जाल्या उपरांत फिश ट्रेडर्सवाल्यांचो अध्यक्ष इब्राहिम शेख पावलो. रिटेलवाले सांगतात ती गजाल खंय खरी. ती मार्केटा भितर सपोज आज गिराक ना, लोक येना आनी रिटेल मार्केट चलना जाल्यार ती मार्केट बांदून कितें फायदो आसा. म्हजी तरी मागणी आसा सरकारा कडेन. आमी सरकारा बरोबर आसा आनी रिटेल मार्केट विकता पळय तांचे बरोबर आसा. 9 तुमी मार्केट बंद करा, गेट घाला आनी सेक्युरिटी दवरा. सबन म्युनिसिपालिटीक सांगता सगळ्याक तुमी मातशें एक्टीव रावचे आनी हे मार्केट म्हणटे 9 बंद जावपाकूच जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्साक आतां नेट मेळटलो. मंगळारा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षते खाला आयोजक जाळवणदारांची बसका जाली. सगळ्यांक जबाबदाऱ्यो वांटून घाल्यात. गेम्साची तंत्रिकी समिती सातिस्वेद म्हूण अध्यक्ष मुकेश कुमार सांगता. आयोजनाचो 50% खर्च केंद्राकडे मागला. इन्फ्रास्ट्रक्चराक 70 कोटी मागल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आम्ही जे म्हटलं की नॅशनल गेम्स आम्ही 20 ऑक्टोबर 2020 ते 4 नोव्हेंबर हाच्या खातीर ऑर्गनायज करता आणि त्याची डिटेल्स मिटींग म्हणजे प्रत्येक आम्ही डिपार्टमेंट वायज ज्याच्या जबाबदारी दिल्या तांच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान डेट्स ऑलरेडी घेतल्या. त्या डेटीन तेंचे टायम कंप्लीट करपाक लायला. स्पोर्ट्स मिनिस्टर पळया ते कितें दिता ते आनी अकॉर्डिंग टू दॅट विल डे. आमी चड मागूंक ना बट आमी ऑर्गनायझींगच्या भितरलो 50% तेंच्यांनी दिवचो अशें म्हटलां. ओके वॉट एवर द ऑर्गनायझींग ना म्हटलें जाल्यार आमकां एप्रॉक्सिमेटली 250 crores ऑर्गनायझींग हाका गरज आसा. काही आज सगळ्या डिपार्टमेंटाक म्हणजे जे आमचे भितर टचिंग आसात नॅशनल गेम करपाक जे दर एकोमोडेशन दर ट्रान्सपोर्ट दर हे सगळ्या डिपार्टमेंटाक एक जबाबदारी दिल्ली आसा. लॉन्च इव्हेंट हा तो जानेवारीन दवरला. 24 जाग्याचे 35 गेमी जातलो. 35 गेमी 24 जाग्यार आनी 2 गेमी दिल्ली जाता. आनी 2 गेमी दिल्ली जाता. एक सायकलिंग आनी शूटिंग दिल्ली जाता. तोय हांगा आमी करपाक प्रयत्न आमचो चल्ला पण तेजेर जाप करून जायना ती आनी रिस्क घेवपा ना. आतां खर्च केला तो 472 सेंटरा कडल्यान मेळ्ळ्यार 97 आमकां मेळ्ळ्या. 97.80 crores आनी 70 आतां आमी मागल्या पडते. We are fully satisfied with the interest shown by the Chief Minister and Sports Minister, and I think there won't be any problem now, and sufficient time is there, 1 year is there. So yes, Goa सगळ्या गेमींनी भाग घेतला. All disciplines Goa team will be there, all games. या नॅशनल गेमीक ओपनिंग आनी सेरेमनी तुगे प्रायम मिनिस्टर आनी प्रेसिडेंट आमी इन्वायट करताले आनी ते येतले अशें आमकां आशा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.